पुणे मंगळारा दिसा उजवाड्या भंगारड्ड्याचा व्यावसायिक संदीप चौधरी याच्या अनवळख्यांनी अपहरण केले। धव्या रंगाची स्विफ्ट कार घेऊन येऊन त्याचे अपहरण केले। हे विषयी रोखडीच व्यावसायिकाचे फामिलान पोलिशेत कागाळ केले। उपरांत पोलिशेन तपास सुरू केला। सध्या ती कार कर्नाटकात पावले। पुणेचे पोलीस त्या कारीचो सोद घेवपा खातीर कर्नाटकात दाखल जाले। विलनगर फोंडा हांगा मंगळार दिसा दनपारां एक किडनॅपिंग जाली। संदीप चौधरी याचे किडनॅपिंग एक कार घेवन येयल्ले लोकांनी केल्ली आसा आनी त्या कारीचो नंबर CCTVचेर मेळिल्लो आसा, पूण तो चॅक केलो तेन्ना अशें दिसून येयलें की तो नंबर डुप्लिकेट लायिल्लो आशिल्लो आनी सद्याक ती कार गोंयचे भायर गेल्ली आसा आनी कर्नाटकान पावल्ली आसा। सो फोंडेचें एक पथक सद्याक त्या कर्नाटकान दाखल रातीच गेल्लें आसा आनी तेजो शोध गाडयेचो शोध सुरू आसा। दुसरे मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे जो संदीप चौधरी आसा तेजी थार जीप ही कोणी तरी पंक्चर करून दवरलेली आनी जेन्ना तो ऑफिसांतल्यान भायर सरलो तेन्ना तेंच्यांनी ताका रोखडोच जीप आपले कारीन घालून येयलो। सो हेजे वयल्यान दिसून येता की हो फूल प्लॅन ताका किडनॅपिंग करपाक कोणी तरी केल्लो आशिल्लो म्हणून। सो फोंडा पुलीस सद्याक तेज्या मार्गार आसा आनी सगळ्यात रातभर पुलिसांनी तेजो सोदूच घेतलेलो आसा। सद्याक फोंड्या एरियेन CCTV नाशिल्लो हो मुख्य कारण सद्याक पुलिसांक सतयता आसा, कारण गेले कांय वर्सां पासून CCTV कॅमेरा सिटीन ना आशिल्ल्या कारणान पुलिसांची जी धांवपळ जाता ती पळोवपाक कोणाच्यान जायना अशी प्रतिक्रिया लोकां कडेन व्यक्त केली वयता। ताका लागून पुलिसाक प्रायवेट कोणाल्या दुकानाचो नाजाल्यार कोणाच्या घराचो CCTV कॅमेराचो आदार घेवचो पडटा। सो सरकारान हेचेर गंभीर दखल घेवची अशी मागणी फोंडेचे लोक करीत आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।